आणि आयटन बाब आणि विजय सरदेसाय बाबा आणि अमित पाटकराक सद्या पयलो हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका फूल सपोर्ट केलो तेमी आनी सगळे फूल सपोर्ट बाब शाबे बाबान म्हाका दिसांनी रातभर रावन मेहनत करून तेणे सावयो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फूल सपोर्ट करून जिखोवन हाडा. ताका लागून हांव ताकाय बी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरो सुवातेर हांव देवा हार दिता सांतकुर्साक बाराडेचो सांतकुर्साक म्हाका सोडूं ना. ताणें फूल सपोर्ट दिलो म्हाका. इलेक्शनाक आतां टिकेट मेळटा ताजे बरें पयलीं गेलो हांव इलेक्शनाक गाबार 6% हांवें त्या फुरसा रावंड मारले आनी त्या फुरसान म्हाका सोडना. कित्याक हांव त्या फुरसान म्हणा तुलो फुरसान म्हाका केन्नाय सोडूना. गेलते पार्टी सोडूना हेय पार्टी सोडूना. गेलते 5 वर्सां हांवें इतली काम केलें मुगे वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली काम केलें. 4 पंचायत लागताय म्हण 4 पंचायतांतलो एक पंचायत सरपंचान जावं पंचायत म्हाका कोणेय हेल्प करूना. पूण म्हाका पंचायत सरपंचान हेल्प केलो ना म्हूण म्हाका पब्लिकान लोकांक सोडना. वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक सगळो मुजे बारा रावन जाणटे बी सगळी भाटचोन मागीर आहलो ती तुका हांवें काल हिटर बी दिल्या सांग मागीर चलोवंक जायना आहलो तिकून मुजे बराबर जुले बाब तूं भिनाका हांव पण फूल सपोर्ट जाय म्हणलो. म्हज्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी गांवच्या हेल्प सगळे वर्कर्सांनी सगळ्यान उबान हाड सगळ्यान वोट केला. जायना आहलो दिसपण आहलो देखून मनीस न्हायेले सांगून हांवें तांकां वोट करून दिला. ताका लागून हांव सगळ्या वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां कडेन सगळ्यांक मागोता तूं म्हाका तेजे भाशेन 27 आमगे काँग्रेसाक पचून तूं मोगर काडचे आनी काँग्रेसा भायर तुमी कोणाकूय वोट मारचो. हे सगळे डुप्लिकेट आमगे हाली काँग्रेस सगळ्यांक पावतली सगळ्यांक लागतली सगळ्यांक सिरीज दितली. आनी इतलें म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक देव म्हणटा. आनी तसोच हांव सगळ्या लोकांक ड्रीम घालता हात म्हाका जोड म्हणजे हात जोड मागता. 27 तुमी 27 हो सरकार तुमी म्हाका तुमच्या हातान हाड दियात आनी हांव तुमची सगळी काम करतली. आमी उपरांत हो सरकार हांव सगळ्यांक मागता मुगे वतरी हो काँग्रेस पार्टीचा ना फाटल्या टोटल 3 आहली आमगेली गेले त्या पुसा आनी एक नॉर्था आहली. पूण आज जरी तर चयल्यार ज्या पद्दतीन आज दक्षिण गोंयच्या लोकांनी ह्या ब्रश जुमला पार्टीक एक म्हाका दिसता एक उतर दिलेलें आसा जें करप्शन ज्या पद्दतीन पॉलिसी क्रायसीस ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन हे सगळें दक्षिण गोंयचो लोकांनी आज जो आशिर्वाद काँग्रेस पक्षाक दिलेलो आसा आनी खास करून ऑपोजिशनाचे 2 इंडिपेंडंटूय जिखलेले आसा. तो म्हाका खात्री आसा की आज ह्या ब्रश जुमला पार्टीक जे आज एक सेमीफायनल कशें आशिल्लें आज जरी तर चयल्यार तुवें उत्तर गोंयांत पासून जायते इंडिपेंडंट निवडून येता आनीक द पोझिशन ऑफ द काँग्रेस पार्टी इज इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली. We put candidates, no doubt there was a delay, but strategically we put candidates that had no baggage, that were educated, some were engineers, some were advocates, across the field. And the people han आमकां आशिर्वाद दिलेलो आसा. आमचे केपेचे आमदार जावं he won the Khola seat and even in the Barse seat within Barse region he has won with lead there. आता 2 पंचायत जे पडे हाय कावरे पिल्लान मडकोणे फॉल्स अंडर सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बट ही हॅज वन कोला आर नॉर्थ गोवा MLA कालूस ही हॅज रिटेन्ड आल्डोना आनीक म्हज्या मतदारसंघान जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ले तेय आमी जिखलेले आहाय. आनी म्हाका खात्री आहा आज ज्या पद्दतीन काँग्रेस पक्षाक बरो येवकार लोकांनी दिलेलो आसा तो येवकार म्हाका दिसता आमी 27 आनी 100% आमचो सरकार जातलो. ज्या पद्दतीन आमी आज म्हाका दिसता द पीपल हॅव नॉट डिवायडेड देमसेल्फ इवन इन कोलवा आय बिलीव इट इज जस्ट फ्यू वोट्स दॅट डिसायडेड. सो आमकां खात्री आहा की पीपल आर अवेर द नीड ऑफ द आवर इज दॅट वी हॅव टू डिफीट दीज फोर्सेस दॅट आर सपोर्टिंग द BJP. I believe the party will introspect and look into what mistakes and errors were done. There are some anti-party activities also reported. I believe Amkelo Dakshin Goycho President Savio Inga will definitely look into all these aspects. And I congratulate today Bab Julio. Second time he has retained this Zilla Parishad seat. I was part of his campaign also. I congratulated Bab Savio, who guided him throughout the campaign. I believe one of the most proper planned campaigns in Salset.
15-20 days he was on the run practically every day. आणि बाब जुलियोक एक बारीक लोकांमध्ये ज्या पद्धतीन तो खालती कांय लोकांमध्ये भोंवता, आज लोकांनी ताका आशीर्वाद दिलेलो आसा. खूप खूप पयशे दुसऱ्यांनी मोडलेले आसा, बट डिवायड करपाचे प्रयत्न जे वेळ्ळे एक काँग्रेसाचो म्हाका दिसता एक भाडली किल्लो. वी हॅव रिटेन्ड इट अँड वी आर कॉन्फिडंट दॅट इन 27 we will also retain this seat. This will be part of our tally. आज जो गोंयभर ज्या पद्धतीन आमकां आशीर्वाद मेळ्ळो आसा, the way people have rejected the BJP, especially in Salsette, I thank the people from the bottom of our hearts. As Elton is also here, I being the lone MLA from Salsette, I am the only MLA today in the Congress party from Salsette. But आमचे लक्ष जावं पार्टीचे लक्ष was always there, and definitely आमी हेज मुखार बरे पद्धतीन जे हे यंग आणि म्हाका दिसता तो आतां एक्सपिरियन्स्ड आसा. देर आर लॉट ऑफ यंग फेसीस, ऑल ऑफ अस एज वन कोर, इन्क्लुडींग आमचे बाब विजयाले जे राय तो जिखिला, एज वन वी विल युनायटेडली मेक शुअर दॅट वॉट एवर डेव्हलपमेंटान कितें करपाक जाय, युनायटेडली वी विल फायट फॉर कॉजीस एंड जस्टीस टू द स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक आज ह्या सरकारान भ्रष्ट जुमला पार्टीन जें गोंय पाड घातलेलें आसा,